सुमिया आणि देवा तुझे मुखार आमी दिनपणी रावल्या तुझे मुखार सडपरता तुमकां नमस्कार आमी फाटयता मुझे दूख कश्ट बेजाराय आनी आकांतान भरलेले मुझे काळीज तुझे मुखार दवरता म्हाका तुमचो धैर्य दिताय म्हाका तुमचो बळ दिताय म्हाका सर्व विघ्नां आनवरांतले तुमचो राखून व्हरताय म्हज्या संगता सदांच तूं राव म्हाका सांबाळून व्हर बाबार्थाच्या दिश्टेन म्हजे आत्मीक आनी लौकीक समस्येक परिहार सोदूंक तूं म्हाका आदार दी पवित्र स्नानांत तुवें दिल्लो तो बाबार्थ तुजे थंय घट करूंक मुझ्या सुमिया मुझ्या धनिया म्हणून व्हडल्यान उद्गार करूंक आनी बाबार्थांत म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक तूं म्हाका आदार लाभय हो थोडो वेळ तुजे मुखार करसूंक तूं म्हाका आदार दी आनी अशें म्हजो भावार्थ तूं घट कर उंड्या रुपार हजाराच्या जेजू वयर आमची नदर आमी कंसव्या ताणेंच आमकां दिला अखंड भावार्थ ताचे वयर आमी सोमेस्तां पातयेता
ताका अनभोग आमी करया. सोम्या वयर आमची पातयेनी दवरया. फाटल्या दिसांनी वतुल्या सर्व देण्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जेजू तुजेर हांव पातयेता. जिणेंत त्रास आनी निरास भोगतना जेजू तुजेर हांव पातयेता. वायट सवयांचो गुलाम जाल्ल्या वेळी जेजू तुजेर हांव पातयेता. कुडीच्या आडवडण्याचो गुलाम जाल्ल्या वेळी जेजू तुजेर हांव पातयेता. पिडा आनी पटापट आनवरां आमच्या जिवितांत दोसतना जेजू तुजेर हांव पातयेता. सबार दुबावामध्ये आमचे जिवीत अडचताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. कष्ट नष्ट बघून सलवताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. वेवहारांत नष्ट भोगताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. कुटुंबांत सारकें जिवीत आनी समाधान नातलेल्या वेळी जेजू तुजेर हांव पातयेता. मानसीक दबाव दोसताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. शिकपांत कामांत हांवें विंचलेले कोर्स मेळनातले वेळी जेजू तुजेर हांव पातयेता. जिणे थळार सक्कड शुन्य म्हणून भोगताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. जिणे थळार तुजी हाजरी म्हाका चिंतूंक आनी पारखूंक कळनातलेल्या वेळी जेजू तुजेर हांव पातयेता. हांवें करच्या कामांत जगतो प्रतिफळ मेळनातल्या वेळार जेजू तुजेर हांव पातयेता. आर्थीक अडचणींत चिरडताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. मोगाच्या मनशांनी नेगार करतना जेजू तुजेर हांव पातयेता. हेरांनी गरजे भायर अपराध मांडटा आसतना जेजू तुजेर हांव पातयेता. हेरांनी अपप्रचार आनी टिका करून हांव पाड करतना जेजू तुजेर हांव पातयेता. दूख आनी बेजाराई दोसताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. खंत भिरांत दोसताना जेजू तुजेर हांव पातयेता. सोम्या वयर आमची पातयेनी दवरया. जिणेच्या हर एका घडी आमचे सांगाता तो आसता. ताचो अनुभव आमी करया. भावार्थ दवरून आमी आमचें पैन मुखार सिया. हर एकल्याक आमच्या जिवितांत एक ना एक तराचें मिसांव ताणें दिलां. तें आमचें मिसांव धैर्यान आमी भावार्थान आमी फुडें व्हरशें ताचो आधार आमी मागया. सोमेस आमी बसया. जेजूच्या परगट जिणे वेळार जेजून सबार व्यक्तींचो भावार्थ पळयलो. सांतोमासाचो भावार्थ पळयोवन जेजू म्हणालो, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. आरिगाराचो भावार्थ पळयोवन जेजू म्हणटा, पुता तुजीं पातकां तुका भोगसालीं. कोडकाराचेर चुसुरे बघून आसतना जेजू ताका म्हणटा, हांव कुशी व्हरतां तूं नितळ जा. रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां हांव ती कश्टून आसली आनी जेजू तिचो भावार्थ पळयता आनी म्हणटा, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. उदकाचेर चलोवन येत आसतना मेल्ले म्हणून भियेल्ल्या धर्मदूतांक जेजू म्हणटा, हांव तो भियेनाकात. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत तसलोच भावार्थ आमी आसा करचय. तसो सोमी म्हणून भावार्थान आमी वळखून घेयचय. देखून भावार्थान ताचे लागीं आमी सरया आनी गावया गीत तुजी दिश्ट सदां मुजेर आसूं. तुजी दीस सदां मुजेर आसूं. तुजे विण
जियोंक म्हज्यान नोसो हर दीस एकच हुस्को मोसो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो तुजी दीस सदां म्हजेर आसूं तुजे वेळ जियोंक म्हज्यान नोसो हर दीस एकच हुस्को मोसो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो आमची नदर सोम्या वयर आमी कंसोवया सोम्या विने आमी जियोंक शकना हर दीस आमचो हुस्को जावं दी सोम्याक पळोवचो आनी ताचो मोग करचो म्हज्या जिणेच्या काळक्यान करा तुझा दोन पारांचो सूर्यो दर म्हाका पोटलून तुज्या गोपान गरजाताना सांबळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कतबल सैंबासो तुजी दीस सदां म्हजेर आसूं तुजे बीन जियोंक म्हज्यान नोसो हर दीस एकच हुस्को मोसो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो कश्टान वर आमच्या जिवितांत येत आसतना सोमी आमकां जिविताची दिशा दाखयता सलवणेंत आमचो आत्मो निरासतना आमकां अखंड बरवश्यान तसो जेजू बरवश्यान व्हरता कसा अनवारा म्हजेर येताना दाखय जिविताची दिशा सलवणेंत आत्मो निरासतना भर म्हाका अखंड बरवश्यान तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कतबल सैंबासो तुजी दीस सदां म्हजेर आसूं तुजे बीन जियोंक म्हज्यान नोसो हर दीस एकच हुस्को मोसो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो तुजी दीस सदां म्हजेर आसूं तुजे बीन जियोंक म्हज्यान नोसो हर दीस एकच हुस्को मोसो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो पवित्र स्नानांत बोवार्थाचें देणें आमा सोमेसांक लाभलां ह्या देण्या वरवींच आमी मागणी करूंक शकता हांगा येवन आराधन करूंक शकता कित्याक बोवार्थाचें देणें ताणें आमच्या काळजांत किर्लात घालां बेथानियेची मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून ताका आयकताली जेजून उरलेलें सक्कड
आयकून आपणाचो भावार्थ ती घट करतली. जेजूच्या पांयां सरशीं आमी बसोवया आनी जेजूक उलो मारया. आमची जबाब. सोम्या तुका आमी उलो मारता. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू आमच्या सडवंदारा. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू पिडेस्तांच्या वैजा. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू रडतल्यांच्या बुजवणदारा. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू केप्यांक आयकाशें करच्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू कुर्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू देवसाराक धांवडयल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन आजाप जाल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू हेरांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तांक बरें केल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हज्या कश्टांनी तुवें आदार दिल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हाका राखून व्हरतेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हजी पिडा गूण करतेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू कश्टांत तुका उलो मारूंक शिकयतेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू हांवें मागलें म्हाका दितल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हजी दुखां पुसतेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हज्या कामांनी जैत दितेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हज्या कुटुंबाच्यांक आदार जातेल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हाका दुखेल्यांक बोगसूंक शिकयल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. मौन आमी रावया. आमच्या काळजांत सोम्याक आमी उलो मारया. सांत थॉमासान जिवंत जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन भावार्थान म्हळें, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. तसो भावार्थ ताणें घट केलो. सोम्या थंय मोगान तो भरलो आनी भारत राष्ट्राक येवन देवाचें राज ताणें परगट केलें. तेराधीक व्यक्ती, सोम्याच्या मोगान भरलेलो व्यक्ती, जेजूचो पाटलावदारी आमकां एक सोमेस्तांक आदर्श, भावार्थाचो आरसो तो. ताची मजत आमी मागया. आज ताची दाबाजीक परब आमी आचरण करता. सोम्या थंय ताणें भावार्थ उसारलो. आमी सोम्या थंय भावार्थ उसारया. मोरयेक बडवो खोबार हाडले वेळार आपले जिणयेंत देवाची विशेष मांडावळ पाती येवन मोरी माय म्हणाली, पळय, हांव सर्वेस्पराची साखर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. जेजू वयर, देवा बापा वयर, ताच्या मांडावळे वयर तिणें भावार्थ उसारलो आनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून कल्तिमान घाली. आमच्या हेचे जिवितांत तसलीच कल्तिमान आमी घालूंक जाय. सोम्या, जावं तुजी खुशी न्हय म्हजी खुशी म्हणून आमी भावार्थान सोम्याक वेंग मारूंक जाय. जेजू थंय देवाक पळोवन रोमी शतापती सांगता, सोम्या, तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्हय, पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साखर बरो जातलो. पळया,
त्या व्यक्तीचो त्या शतपतीचो भावार्थ एक उतार सांगल्यार पुरो तुज्या तोंडांतले एक उतार आयल्यार पुरो म्हजो साखर बरो जाता शतपती कडेन संवसारी दौलती सकड आसलें पगार जेजू लागीं तो खालतो जाता ल्हान जाता आपणाच्या साकरा खातीर तो जेजू लागीं येता तुजें उतरच पुरो तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवचीच गरज ना वय मोगाच्या बाबा भयणीनो तसलोच भावार्थ म्हजे आनी तुजे थंय आसूंक जाय संवसारी वस्तूंनी आत्म्याची ताणभूक निवारूंक असाध्य कित्याक आत्मो देवाचो देखून देवान मात्र आमकां दोशी कर येता संवसारी वस्तूंनी दुडवांनी वखदां मोलाक घेवं येता पूण भलायकी मोलाक घेवंक साध्य ना घर आमी सोमेस्तांनी बांदी येता पूण कुठामो बांदूंक साध्य जायना सुशेग घेवंक एक मांद्री आमी मोलाक घेवं येता पूण न्हीद मोलाक घेवंक साध्य जायना देखून आमकां देवाची ससाई गरज आसा ताच्या भावार्थाची गरज आसा हो आमचो भावार्थ निरंतर चडय म्हणून आमी सोमेस्ता आतां आमी दिमी घालून मागुया आमचे साबाब सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ पवित्र पुस्तकाची रूस धरूंक सोम्या सडय आमचो भावार्थ पातकी जिणी सांडूंक सोम्या सडय आमचो भावार्थ जिणयेंत कश्ट कुरीस मेळटा आसतना सोम्या सडय आमचो भावार्थ पिडा समस्या आमच्या जिवितांत उदेत आसतना सोम्या सडय आमचो भावार्थ पिदिसपणा आदारूंक ताळण्यो येता आसतना सोम्या सडय आमचो भावार्थाचे सालितावण पयस वेताना सोम्या सडय आमचो भावार्थ मलगाड्यांक मान गौरव देवंक पाटी सरतना सोम्या सडय आमचो भावार्थ सर्व क्रिस्तवांनी एकवटान जियोंक सोम्या सडय आमचो सर्व लोकांन भाव बांधवपणांत वाडोवंक सोम्या सडय आमचो पवित्र सभेच्या वावरांत तुजो बळादीक हात पळयोंक सोम्या सडय आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत सोम्याचो भावार्थ गरज आसा सोम्या थंय भावार्थ गरज आसा त्या देखून सोम्या कडेन मौनपणी आमी मागया आमचें जिवीत ताका समर्पण करया आमच्या जिवितांतल्यो कालत्यो गरजो खासगी गरजो सकड ताच्या हाती आमी समर्पया भावार्थान सोमी आमकां आपडूं दी ताचे लागीं आमकां ओडूं दी ताचे संगी रावोंक आमकां आदार दिवं दी सोम्याक आमकां आपडूंक सोडया आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका सोम्या आमचें जिवीत ताका आपडूंक सोडया आमचें जिवीत ताका समर्पण करया जर आमकां आमच्या कुडींत उणेपण भोगता जर आमकां आमच्या तकलेन दूख आसा आमच्या आंगांत आमकां दूख आसा बेंकाड दूख आसा हात पांयान बरी भलायकी ना भलायकी दिवंक सोम्या कडेन मागया आनी म्हणया आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका
सुमिया आपण म्हाका सुमिया जिवितांत जेजूच्या परगट जिवितांत साबार लोकांक ताणें आपडलें बाबार्थान तीं जेजू सरशीं आयलीं आनी सगळे गूण जाले त्याच बाबार्थान सोम्या सरशीं या आनी घावया आपण म्हाका सोमिया आपण म्हाका सोमिया आपण म्हाका सोमिया आपण म्हाका सोमिया सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां सामी तयार करया नित्य भोळा सक्रामेंता सुस्थानामान कोरुया बुद्धिराजा रूपाबोधा ओर्योनिधि आदाया सोलोनेचा प्रसुदिष्या बावताचे बोर्दिव्या जसे बापा तसेच पुत्रा उल्हासानी स्तुतीसा देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां जोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बगीत सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर या भावार्थान तुका उलो मारूंक आनी तुजो आसरो सोदूंक आमकां तूं शिकय तूं जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Spirit
आमकां एकवटायता दैवीक तुज्या बोडान सोम्या जिवीत तुला बयता दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता महिमा तुजी सदांच गाता आयसांग निवासा ह्या मिसाचें तेसांव अर्गां जावन दिता सिरिल रोस जे डिसोजा तांचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिवन हें पवित्र बलिदान भेटोवया आयचे दिसा आमचे सांगता आसा हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक मोनादेक बाब जॉन्सन फिरेर पेरमानूर पिरगजीचे सहाय्यक विगार तांकां तुमचे नांवी मोगाचो स्वागत हांव मागतां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज पवित्र सभा सांत थॉमसाचें फेस्त आचरण करता भारत देशाक ही एक दाबाचीक परब ताणें जेजू वयर दुबाव उसारलो आनी उपरांत ताचो भावार्थ घट केलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमी जेजू वयर भावार्थान घट जावंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत अशें एक मागणें जावं दी सोम्या सडय आमचो भावार्थ आनी अशें आमचें जिवीत भावार्थान आमी जियोंक भावार्थान मुखार व्हरूंक जाय अशी कृपा सांत थॉमसाची मजत आमी मागया आनी जेजूची कृपा बेसावां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस्तां मागून घेवया भावार्थ आमचो दंडळ्या खातीर देवतावन आमी पयस गेल्ले खातीर देवतावन आनी पेलेतावन बोक्सांनी आमी मागया आनी नितळ मोणान हे मीस भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमच्या पातकाची दूख धरूनच सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगुणया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धर्मांनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत होमचो अपराध होमचो बोवड अपराध ह्या पासत बगेम सदांच सांवक वार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका
तोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भगवंत दरनुता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचें प्रार्थना दयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकोवन घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्थ आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तुमचो आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भगवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हणून सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुताचे आनी प्रवादाचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदप्याचो मुल्या पातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उद्देशी देवाचें मंदिर जायचें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतार हें. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाकाणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर जनांगानो. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी दृढ ताचो मोग सासनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय. पळय नासतना सत मानतले कितले बागी. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 12 जणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हाताचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतोरले. शिस परत्यान घरा भितर आसलें. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय
तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय. पळयनासतना सतमानतात ते कितले बागी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. Saint Thomas परी बाबार्थ उत्सार्या. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, एकलो तरणाटो सोजेर जावन मिलिटरींत भरती जाता. एक दीस सकाळीं सर्जंट ताका एक ऑर्डर दिता, तूं वचून कॅन्टिनांत काम कर. तूं वचून थंयसर कॅन्टिनांत काम कर. हो तरणाटो म्हणटा, हांव वचना, हांव कॅन्टिनांत काम करूंक आयिल्लो न्ही म्हणून ताका सांगता. त्या ऑफिसराक सर्जंटाक इल्लोसो राग येता. तुवें हांवें सांगिल्लें आयकना जाल्यार हांव उंचल्या ऑफिसराक सांगता. जायत तूं सांग पूण हांव कॅन्टिनांत वचून काम करिना म्हणालो. उपरांत ऑफिसर ताका आपयता, ताची तपासणी करता. कित्याक तुवें फाटीं जाप दिली? कित्याक थंयसर वचून तुवें काम करूंक नाय? कित्याक तूं ओप्पूनाय म्हणून ताका सवाल केल्ल्या वेळार तो तरणाटो धैर्यान सांगता, हांव हांगासर सोजेर जावन आयिल्लो, कॅन्टिनांत वेटर जावन काम करूंक आयिल्लो न्ही. हें आयकून तटक जाता तो ऑफिसर, तटक जाता. ताच्या चेरांतावन तो उठता आनी ताका शाबासकी फाटयता. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर म्हज्या वावरांत म्हज्या सर्विसांत कोणेंच असलो दृढ मोण, असलें कन्विक्शन, असलें विश्वासान बरोवन देशा खातीर वावरूंक, देशाची सेवा करूंक आयिल्लो सोजेर म्हणून कोणेंच सांगूंक ना. तुमचो पयलो वैमोगाच्या बाबा भयणीनो, असलोसो विश्वास, दृढ मोण, खात्री करचो स्वभाव आमच्या आयच्या जिवितांत आसा करूंक आयची देवस्तुती आमी सोमेसांक उलो दिता. आज आमी सांत तोमासाचें फेस्त आचरण करता. ताच्या जिणेविशांत सगळ्यांक आमकां कळीत आसा. भारताक तो आयलो, केरळांत मैलापुरांत ताचें मरण, आपणा खातीर, सोम्या खातीर आपणाचे रागात तो वरयता आनी अशें मार्तीर तो मरता. बाबार्थाचें भी ताणें किल्लात घालें आनी ताचें तें आसलेलो दृढ मोण, कन्विक्शन, बाबार्थ खात्री करचो एक व्हड स्वभाव ताच्या जिवितांत आसलो. तो म्हणटा, सोम्याच्या कडवळांत हात घालनासतना, ताचे गाय हांवें पळयनासतना हांव सतमानिना. हांगासर ताचो दुबाव तो उसारता आनी निमाणें जेन्ना जेजू ताका मेळटा, जेजू पुनर्जिवन जाल्लो जेजू ताका मेळटा, भेटता आसतना ताचो भावार्थ तो व्हडल्यान उद्गारता, म्हज्या सोम्या, म्हज्या धणया म्हणून तो सांगता. सांत तोमास एक विशिश्ट मनीस म्हूण येता, वेगळोच मनीस म्हूण येता. युनीक पर्सनालिटी ताचे थंय आसली. दोन संगती आमी पळोवया ताच्या जिवितांत. पयलें जावन सोम्या खातीर जीव दिवंक तयार जाल्लो पयलो शीस. जुवंचो वांचेल अध्याय 11 वाक्य 16 अशें सांगता, आमी वचून ताचे सांगाता मरूंक या, आमी ताचे सांगाता मरूया म्हूण सांगता. दोन संगती ह्या उतरांतल्यान आमकां कळीत जाता की जेजू वयर ताका आसलो मोग आनी एक धैर्यादीक तो आपोस्ताल. वैमोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू थंय ताका अखंड मोग आसलो. त्या देखून तें उतरता तो सांगता, आमी वचून ताचे सांगाता मरूया. आनी ताका मोग आसलो आनी धैर्यादीक आसल्यान मात्र तें उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर वेता. दुसरें उक्तेपण आनी कालतेपण. जुवंचो वांचेल अध्याय 14 वाक्य 5 तो सांगता, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. हांगासर
उक्तेपणान तो सवाल करता, कलतेपणान तो सवाल विचारता, एका इश्टा बरी जेजू लागीं तो उलयता, दुबाव तो उसारता आनी जानवाय तो आपणायता. आनी ताच्या उपरांत जेजून त्या सवालाक कितें जाप दिली तें आमकां कळीत आसा. हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत, म्हजेच तकी म्हजे मरिफात कोणाच्या की म्हजे इस्तकी तुमचे इस्तकी तुमी देवा थंय वचूंक जायना, म्हजे मरिफात मात्र तुमी वचूंक जाता म्हणून जेजू ताका जबाब दिता. शुभ वर्त आमी आयकली. शुभ वर्तेंत तोमास जेजूक आपडटा आनी भावार्थ व्हडल्यान उगडता. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, तोमास हांगासर आपडता मात्र न्ही, जेजूचो स्पर्श तो अणभव करता. जेजूच्या परगट चिन्हे वेळार सबारांक जेजून आपडलें आनी जेजूक आपडूंक सुबारांनी प्रयत्न केले आनी अशें भावार्थान ती सगळां बरीं जालीं. दाखल्या घेतलें तर कोडकाराक जेजून आपडलें आनी नितळ केलें. कुरड्याक आपण दीस ताका दिली आनी रक्तस्रावांत कश्टोची स्त्री जेजूक आपडता आनी ती नितळ जाता, ती बरी जाता, भलायकी आपणायता. जेजूचो स्पर्श ती अणभव करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, यादा बाजीक फेस्ता दिसा कितें लिसांव आमकां मेळटा. पयलें जावन आमच्या अस्कतकायेन सोम्याचो स्पर्श अणभव करूंक आमी प्रयत्न करया. थंयसर सकड भावार्थान जेजू सरशीं आयलीं, तशेंच आमच्या आयच्या जिवितांत आमी भावार्थांत जेजू सरशीं येवंक जाय. भलायकी ना तर आमी खंय वेता, आमी डाक्टराशीन वेता आनी तो गुळयो दिता, तो ताका आमी सत मानता, ताणें दिल्लें आमी खाण घेता, धैर्यान आमी खाण घेता, भावार्थान आमी खाण घेता. तशेंच आमच्या जिवितांत जर आमच्या जिवितांत उणेंपण आसा, तें उणेंपण जेजूच्या हाती आमी समर्पण करया, ताचो स्पर्श आमी अणभव करया आनी अशें भावार्थांत आमी घट जावया. दुसरें लिसांव सतातवशीं मार्तीरपणाची मेठां आमी काडया. तोमासा परी आमी जेजूचो पाटलाव ह्या संवसारी जिवितांत केला, पूण मार्तीरपणाचें मेठ आमी समेस्तांनी काडूंक ना म्हूण येता. म्हणजे मार्तीरपणाचें मेठ म्हळ्यार कितें? कश्टांचें मेठ. चलत्या जिवितांत कश्टांची मेठां कसलीं जावन आसात. सत उलोवचें, फट सांगूंक आमकां बेगीन जाता, पूण सत उलोवंक इल्लेशे कश्ट मारतात. एक कश्टाचें मेठ. दुसरें जावन उपादेस पाळचे. उपादेस 10 आमकां दिल्यात. श्रेश्ठ उपादेस आमकां दिला, मोगाचो उपादेस दिला. आमच्या शेजारांक पळयल्यार आमकां जायना, मोसोर आमकां भरता, अहंकार आमकां भरता. थोड्यांनी सांगचें आसा, आमची जात कुर्ल्यांची जात. एका तोपल्यांत एका आयदनांत कुर्ल्यांक जिव्यो कुर्ल्यो तांतू घाले तर एक कुर्ली वयर सरता आसतना आनी एक कुर्ली दांगो धरून ताका सकला घालता. तसली आमची जात. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, एकल्याक वयर वेता आसतना पळयत आसतना आमकां अहंकार, आमकां मोसोर आमकां भोगता. तो कसो वयर गेलो ताची आमी सोदना करता. तशें जावचें नाका. वयर गेलो देवाक आमी अर्गां दिवया. संवसारी जिवितांत ताणें बरें केलें, इल्लोसो ग्रेस जालो, इल्लीशी कुमोक ताणें केली, इल्लेशें बरें आमी ताचे लागीं उलोवया, ताचे विशयांत उलोवया. हें इल्लेशें कश्ट, हें एक मार्तीरपणाचें एक मेठ. तिसरें जावन मागणें करिनासतना रावंक आमकां सुलाभ, पूण मागणें करूंक इल्लेशें कश्ट मारतात. आनी असलीं मेठां, मार्तीरपणाचीं मेठां आमी काडूंक प्रयत्न करया. प्रयत्न आमचे जावं दी, तवळ देव आमचेर बेसांव घालता. प्रयत्न आमचे, बेसांव देवाचें. तिसरें जावन पुनर्जिवन जाल्लो तो जेजू शिसांक भेटता आसतना कितें सांगता? शांती तुमचे सवय आसूं, समाधान तुमचे सवय आसूं. आनी असले समाधानाचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. संवसारी दवलत्यो, संवसारी अधिकार, संवसारी पयशे, संवसारी वडविकाय आमकां खरो संतोष दिवंक शकना. सकड तात्कालीक जावन आसा. जेजू म्हणटा, हांव दिता तो समाधान, तें समाधान संवसार दिवंक शकना. शर्मा बरयत आसतना एक कन्नडाची गाद म्हाका मोतीक आयली. ती अशी आसा: ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಅನ್ನದ ಮುಂದೆ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಆದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಕರೆಯಲು ಅಮ್ಮ ಬೇಕು, ಹಸಿವಾದಾಗ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನ ಬೇಕು.
वय मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत पयशेच आमकां खावंक जायना आमची आस्तबदीक आमकां खावंक जायना आमचें कालतेपण आमचे शेगुणू आमच्या जिवितांत बरे शेगुणू आसा तर आनी ते शेगुणू आमकां सर्गाराजाक पावयतात जर आमकां जेवंक जाय तर भूक लागल्या तर आमची तकली आमी वयर करून जेवंक जायना मांडो आमी सकला बागयजयस आमी ल्हान जायचे खालती जायचे तर मोगाच्या भावा भयणीनो शांतीचे व्यक्ती समाधानाचे व्यक्ती मोसरान बरणातलेले व्यक्ती शेगुणान भरलेले व्यक्ती आमी सोमेस्तांनी जावंक जाय जशें तो मासान हंकारान बरण आसतना तो खालतो जालो आपणाची जानवाई आपणाचो दुबाव ताणें गेट केलो आनी भावार्थ ताणें गट केलो आपलो दुबाव ताणें उचारलो आनी अशें ताणें भावार्थ गट केलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमी खालती जावन सोम्या मुखार येवया उणेपण सोम्याक आमी समर्पण करया आमची वडविकाय आमच्या सोम्याक आमी समर्पण करया आनी अशें असलें जिवीत जियोंक भावार्थाचें जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा तोच जेजू आमकां दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस्तां मागया उण्या वायनाची भेटयता बापा तुका शिने किरकोळ हे आमची ओपून दिता आज तुका सर्वेस पोरा सृष्टी अस्तारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा देया दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरा दया सागोरा भेटयता अर्गा तुका सर्वेस पोरा दैविक संदिरा क्रिस्ता एकठांय आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेच्या पवित्र सभेच्या आगावाक सविस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भगेवंत तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हणून वळखून तुका दिन वाचता आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा दैवबार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया वय अशें आमी करूंक फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिंटू केदें सांडिनाय पूण भाग्यवंदर दुता वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी ही पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताची प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता
सगी तुकाच सगी तुकाच बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासतो समर्पोवची तेच परींचे वाण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babartaso gotu pergatu yang Sunya Jesu तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीत सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रासा समकाली आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून याचे वितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय की पदवी आनी महिमा जी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणेला बल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेसू तूं ये मोचे काळजान रगताच पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागर जेवण ते सर्गीचे आत्मे गटाय दिवचे वर्ते बाप मोचे कर्जान तुका सेवचे तर ये जेसू दोलोप जेसू उड्या रूपार काळजान राव जेसू जेसू तूं ये मोचे काळजान रगताच पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पळय नासतना बाबार्थ धरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासो तूं मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यात म्हणून बाबार्थान वळखून आमी तुका दिन वाचतां बगेवूं तूं तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपडते चिनयेंत आमचो बाबार्थ खरो म्हणून करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार ये मोरी
मागेल्या तुझी मजत मागेल्या पंबई रोजा सायबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागचे मागणे पातकाच्या कथाविणे जल्मले हांकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी बावार तस्कर जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागा हान बावटी आसलेल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें खुशी वेल्या बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात तूं आज देव कुर्पेच्या आवय परी सर्गींची काकुळतीची भांडारां संवसारार चाराय कुशींनी उदार मनान वाणताय तुवें दावळा काकुळतीन राजवट सलोमच्या त्या पाठार थावन म्हजेरी ह्या कुंवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे हे दावळा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट खरी कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबी आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नामान राणये काकुळतीची माई नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवश्या आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी एवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सकाळी हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय हे दायळी हे मोगाळी हे दुलोबी आंकवार मरये भाग्यवंती दावाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर फाटल्या दिसांनी आमी केल्ल्यो विनवणी आमची ते सवा पंपय मायेन देवाच्या पांयां थळी दवरून जायत्यांक तांणी मागले उपकार मेळ्ळ्यात आनी तांचे पैकी थोड्यांनी ह्या गती देवाक पंपय मायेक खरगां पाठयल्यांत दोगां जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक हरगां दितात एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक हरगां दिता एकल्याक बरी सैरीक फावो केल्ल्याक हरगां दिता एकल्याक सदांय मिसाक येवची खुरपा लाभिल्ल्याक हरगां दिता सगळ्या जाणां तांकां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां खातीर हरगां दितात तांचे बराबर आमकांय मेळिल्ल्या आशिर्वादां मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती खडया पंपय माय मरिफात देवाक काळजांत तावन हरगां दिवया हरगां दिवचें मागणें पंपयच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावची हे जेजूच्या पापकत्नांतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसळ उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुजयला म्हज्या खंतान तुवें म्हाका समाधान मेळचें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड गेल्या वेळार तुवें माई पंपयच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश बरीत केला वावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टकाल्यांची तूं कितले भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सुशीं धांवून येती हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वाद शिल्ले पंपय माये तुका अर्गां जावं आमेन आमी बसया आमची ते सवां पंपय मायेच्या मुखांत देवाच्या पांयांतळी आमी दवरया 8 जाणांची पिडा गूण जावच्याक 6 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक
चौगांक बरें काम फोव जावच्याक, दोगांक बरी सैरीक मेळच्याक, तेगांनी परिक्षेंत पास जावच्याक, दोगांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक, एकल्या सोबाणतेर बऱ्या तरान जावच्याक, दोगांनी चिंतिल्लीं कामां जावच्याक, एकल्या परगांवाक वचूंक विजा आनी बरें काम मेळच्याक, एक विंगड जाल्लें कुटुंब एकामेका बगसून परत एक जावच्याक, तेगांक कोर्तीच्या किजींत जीख मेळच्याक. ह्या सर्व तेसावां खातीर संगतास आमचे लागीं मागूंक सांगलां. आमी जावन मागता म्हूण बसयलां. ही तेसावां आमच्या मती खडयां पंपय माय मारिफात देवाच्या पांयांतळी ही सर्व आमची मागणी दवरया. आज भुरग्यां खातीर प्रत्येक थरान मागचो दीस. आमच्या घरांनी आसच्या, आमच्या कुटुंबांनी आसच्या, आमच्या पिरगजेंतल्या सर्व भुरग्यां खातीर मागया. विविध कारणाक कश्टाक संपडलेल्या अनाथ आश्रयांनी आसच्या, आस्पत्रांनी आसच्या भुरग्यांचो उगडास काडून तांचे खातीर मागया. शिकप वंचीत जाल्ल्या बाळपणांतावन कामार आसच्या कस्तुमच्या भुरग्यां खातीर मागया. देमी गेल्या उगडास कर हे भोवतायळ आंकवार मरी. तुज्या आश्रयाक धांवल्लो, तुजो आदर मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदलो. कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे फातयेनी धैर्य घेवन तुजे सशीं धांवन येता. ह्या आंकवारीची आंकवारी म्हजे माये तुजे सशीं येता. पातकी आनी कंतीस जावन तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळती म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदर सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसले कुरपा जोडूंक खुशी भरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्यो आवय सारक्यो बसोवण्यो सांबाळ तुजे लागीं परतां. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भोंवडान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका. बघा तुजे बळदीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनाचेर म्हाका बोळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा बसोत विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसोवण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नाच्या बचावीचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तातूं आटपिल्ल्या सोमी फाटलाव करिसो आनी तातूं बसयल्ले आमी जोडीसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक चडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बाबर्तां तुजे सरशीं आयलेल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां तुवें लाभयली. विविध तराच्या पिडेनी कोस्टोंच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागो हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवोंदी आनी सर्व पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून
कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवं दी अशें तुजें थंय गुंड बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमची तकली आमी बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां रावूं आमेन. आयचे दिसा हांगासर येवन सक्रामेंताच्या आराधन सोलोवन व्हरून हे मीस भेटयल्या आनी पिडेस्तां खातीर प्रत्येक तरान मागल्या मनादीक बाब जॉन्सन पिरेरा हांकां हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आमचेच ते हांगासर आसले प्रस्तुत पेरमानूर इगर्जेन सहाय्यक विगार जावन ते वावर करून आसात. हांगा पयल्या वेळार संतोशान ते जायत म्हूण आमचे सांगता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पेरमानूर इगर्जेन तांच्या मिसावान तांकां आमी सर्व बरें मागया. सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भीतर तू सदे स्त्रियां भीतर तू सदे गाब्रिएल बोडव्या संगी भेटयता मान भक्ती सो गाब्रिएल बोडव्या संगी सो स्वीकार करना मान सो नमान आमच्या मोगासो स्वीकार करना मान सो नमान आमच्या मोगासो नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे स्त्रियां भीतर तू सदे स्त्रियां भीतर तू सदे सूर्योसन आणि तारा गाजयतात मोगळीक माये तुझी सूर्योसन आणि तारा गाजयतात मोगळीक माये वियोल वीणे सितार गीतार गायतात माये तुझे कथा वियोल वीणे सितार गीतार गायतात माये तुझे कथा नमान मोरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भीतर तू सदे स्त्रियां भीतर तू सदे पंपैर माये आमाबसत इनायक मोगाळ पुता सवे अंकर मोरी आशीर्वाद दी भगवान सच्चे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.